विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। गोंय सरकाराचो म्हत्वाचो गोंयचो पयलो टॅक्सी ॲप गोवा मायल्साचें सोमारा उक्तावण जालें। मात हाचेर दक्षिण गोंय टॅक्सीवाले पिकार आसात। हाका लागून टॅक्सी बिझनस कमर्शियलायज जातलो आनी थळाव्या टॅक्सीवाल्यांच्या वेवसायाक मार बसतलो म्हण मत दक्षिण गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांचें आसा। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सध्या एट प्रेझेंट गरज आहा आमचे ॲप्स आता सध्या आमच्या गरज ना कित्याक आमची ही मेट्रो सिटी ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी ना गोंय आमचे हैदराबाद तुम्ही वळा, पुणे वसा, बॉम्बे वा बँगलोर वसा, थंय कंटिन्यू बिझनस आहा। IT आहा, मागीर इंडस्ट्रियल स्टेट आहा, तेंगे बिझनस आहा थंय कंटिन्यूस तुमकां थंय विथइन सेकंड तुमचे कंटिन्यूस बिझनस आहा। आमचे गोंया भितर या कांयच ना। आमच्या गोंया भितर आमचे एअरपोर्टार गेले जाल्यार तुमी मडगांव जाल्यार स्टेडियम वचून पळया सगळे टॅक्सी आसता थंय। बिझनस इतले असले जाल्यार आमची गरज आसताली। ओके नो ॲप्स येवपाचे ना म्हणना, ताका सर्टन टायम आहा, डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, तितले मुवमेंट आसपाक जाय, तेन्ना तुमी ॲप्स हाडा। ॲप्स हाडून कोणो फायदो? I would also like to state, there was a high-level committee which was actually constituted. ही फॉर्म केल्ली आनी सीएमान सांगलेलें ही पोस्का घेवन जितले पण तुमगेले अडचणी आहाय प्रश्न आहाय ते सुटावे कोचूं पूण ती कमिटी फॉर्म जाल्ली पूण एकूय मिटींग ताजे उपरांत जावं ना। So we request the CM to kindly look into the matter and solve our issues. GTDC should clearly come and state what is the stand. Or जो app असा, it is only to benefit certain individuals. I have already spoken this in my previous press brief, and I'm telling it again. This is only to support certain individuals. There are more than 20,000 people dependent directly on this business, and hardly, I think, even not 1% people also have registered for this app. सो आमकां जेन्ना आमी विचारपाक गेले बाबा तुमगे टर्म्स एंड कंडिशन कितें कोणें आमकां ब्रीफ केलो ना आज देखून। जेन्ना फाटीं आनी एकलो कोण आमगे सेम एप बेस्ड टॅक्सी स्टार्ट करूंक पावलो तेणें आमकां ईच एंड एवरी स्टँडर्ड आनी हॉटेलाचेर आमकां प्रेजेंटेशन केल्लें। सो हांव मागतालो हांव समजतालो गव्हर्मेंट आमकां बरें प्रेजेंटेशन घेवन येतो म्हणून। सो आज देखून आमकां पिक्चर हाडलें हें एप कितको चलतलें आनी कोणा बेनिफीट भाडे कितको मेळटली ती। सो कांय नॉकासांन इंट्रोड्यूस कोत्या म्हूण आज आम बरें दूख लागला। सो हांव मागता म्हणजे कोण जॉयन जाले ते बिकॉज तुमी ते बिझनेस करता जाल्यार आमगे कोस्टल बेल्टाचे ऑयल स्टँडाचे आमगे सुसेग मातशें पेडे करूं नाका। हांव पळय थिंगा बरे भाशेन भाडें माता आज थिंगा कांय कंप्लेन ना, कांय प्रॉब्लम ना सुद्दां गेस्टां बी कोणाली प्रॉब्लम ना, बरे भाशेन फंक्शन जाता तें आमकां जेवपा दिचें आनी आमगे कितें कोट आहा तें आनी आमी भरून दितले आम आस भागोताय। आयज तर गव्हर्मेंट आहा तो कॅपेसिटी आहा मायनींग ते बंद केलें तें परतून स्टार्ट करपाक 40 MLA त्यांनी सपोर्ट केलो आहा। हांव म्हाका अशें करून आमगे 40 MLA आमकां सपोर्ट करतले।